दुर्भाट पंचायतीच्यान सरपंच उलयता. ही जी तुमी शाळा पळयता पळय, जी शाळा 16/1/1961 तेन्ना ही शाळा बांदलेली. ही गोवा मुक्ती दिन जावचे पयलू 2 म्हयने पयलू बांदलेली. ती आतां शाळा कमीत कमी एक 17-18 वर्सां जाली की ती बंद पडल्या. बंद पडल्या कारणान आमी एक पंचायतीन एक विचार केलो की आमची पंचायत जी आसा पळय ती बारीक आसा. ते आतां आमचे स्टाफ चड वाडल्या कारणान ते आमकां पंचायत पावना की आमची बॉडीन एक अशें डिसिजन घेतलें की एक पंचायत हांगा शिफ्ट करची म्हणून. तशेंच आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केलें की ही शाळा आमकां दिवची म्हणून. आमच्या मिनिस्टरान बी आमकां खूब हितून हेल्प केल्लो आसा. आमची जी फायल जी पळय तितून पास करून हाडपाची ती आमच्या मिनिस्टरानूच ती आमकां हेल्प करून पास करून हाडलेली आहा. की हांव सगळ्या नागरिकांक मागता की आतां हांगा एक पंचायत जाली की हांगा ग्रावंडूय आसा, हांगा पार्कींग आसा, तें आमकां बरें हेल्पफूल जातलें हांगा सगळें. की आनी एक बरी ही शाळा चलतली. ही पोर्चुगीज टायमा वयली. हांगा पंचायत येयल्या जाल्यार बरी भाशेन ही शाळा चलोवंक शकता. की हांगा 1-2 बुथूय बीन चलताले की आमी ती बूथ हांगा पंचायतीन शिफ्ट करूं शकता. पंचायत हांगा शिफ्ट जाल्ल्या कारणान की अशी सगळ्यांनी हेजी ही पंचायत हांगा बरी हाडल्या कारणान ही हांगा बरी हांगा सोय मेळटली लोकांक. सो केन्ना पर्यंत हांगा शिफ्ट जातले तुमी? आमची आतां तयारी चालू आसा. ग्रामसभेक आमी ती घालून आमी रोखडीच हांगा शिफ्ट करपाची जबाबदारी घेतले. सो एड्युकेशन डिपार्टमेंटान परमिशन दिला? एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमकां परमिशनूय दिल्ल्या. ऑलरेडी आमची ती फायलूय पास जाल्ली आहा. आनी एक 4-5 म्हयन्यांनी आमी ती शिफ्ट करपाची तयारी करता.